आदर्श समाजात कोणूच फाटी उरचो न्हय हे सरकाराचे ध्येय आसचे अशें महात्मा गांधी आणि दीनदयाळ उपाध्यायांचे विचार. ह्याच तत्वाचेर काम करता आसतना प्रत्येक गोंयकाराची भरभराट आणि स्वातंत्र्य ही मोख घेवन सरकारान फाटले एक दशक वावर केल्लो दिसून येता. समाजातल्या तळागाळातल्या मनशां मेरेन पावप, तांकां वयर काडप हें ध्येय घेवन सरकार काम करता. आपली हीच मोख पुराय करपाच्या यत्नात डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान महिला, दिव्यांग, जाणटे, अनुसूचित जाती जमाती, हेर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक वा आर्थीक मागासवर्गीय हांचे उदरगती खातीर हेर सुरक्षा येवजण्यांची सुरवात केल्या. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शनाखाला समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ज्येष्ठ नागरिकांक फायदेशीर अशे उपक्रम चालीक लावपाक मुखेल भूमिका जाकल्ल्या. मंत्री फळदेसाय समाज कल्याण खात्या वरवीं ज्येष्ठ नागरिकांचे जिवीत सुदारपा खातीर सक्रियपणान वावुरता. आपल्या डबल इंजिन सरकारान अंत्योदय तत्वाचेर काम केलां अशें सरकार सांगता आणि ते दिश्टी पडटा. जाणून घेवया भाजपान राज्यात समाज कल्याण खात्या वरवीं सामाजीक सुरक्षे खातीर केल्लो वावर. सामान्य जनतेक किंवा समाजातल्या ह्या अंत्योदय म्हणा किंवा सर्वोदय म्हणा किंवा बाकीचे जे लोक खूब पयसुल्ल्यान रावतात, जांकां खऱ्यांनीच गरज आसा, जे डेस्टिट्यूट आसतले, जे अपायज आसतले, जांकां समाजा कडल्यान दुसरो आदार मेळना, तेन्ना हे सरकार तांची जबाबदारी घेता आणि तांचे पर्यंत ह्यो योजना आमी व्हरतात. हे खातें जें आसा तें राबयत आसतना खूब म्हाका आनंद जाता, कारण पयलेच फावटी समाजाच्या शेवटच्या स्तरा पर्यंत वचपाचो, समाजांतलो जो शोषीत पीडित घटक आसा त्या घटकाक मायेचो ओलावो दिवपाचो, तांकां हातभार लावपाचो आणि तांचें जीवन जें आसा तें सुखमय करपाचें हो संकल्प घेवन आमी काम केल्लें आसा. समाज कल्याण म्हणजे कितें? समाज कल्याण म्हणजे एक आमी पळयतात की समाजान वेगळे वेगळे घटक आसात, वेगळे वेगळे तरेचे. जशी ही पांचय बोटां आमची एक नात, तशें खुबशे समाजान अशे घटक आसात जे शिक्षणीक कारणां खातीर म्हणत, जावं सामाजीक कारणां खातीर म्हणत, जावं आर्थीक कारणां खातीर मागाशिल्ले आसात. त्याच प्रमाणे अनुसूचित जाती जमाती वा इतर मागासवर्गीय म्हणत, जावं मायनॉरिटी म्हणत, सिनियर सिटीजन्स अशे जे पळय समाजांतले घटक आसात, तांचे खातीर सरकाराची मेन स्ट्रिमान जर तांकां हाडटले जाल्यार तांचे खातीर सरकाराची मदत जाय. कारण सगळे जर नॉर्मल मनीस जर नॉर्मल समाजा भितर जर आमी तांकां त्या लेवलार जर हाडटले, उदाहरणार्थ आमी जर पळोवशात एक 100 मिटरांची जर रेस आसा, तातूंत एक 18 वर्सांचो भुरगो आनी एक जर 60 वर्सांचो जाणटो, तांकां आमी दोगांयकय जर रेसींगाक एकच जाग्या वयल्यान लायले जाल्यार सामाजीक न्याय जायना. म्हणजे इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन एज सच. सो तेन्ना आमी त्या 60 वर्सांच्या मनशाक एक कितें तरी ताका एक सोय दिवची पडटा, सो दॅट ही कॅन स्टार्ट फ्रॉम 50 मिटर्स. तेन्नाच एक समानताय येता. आनी अशे तरेन रिजर्वेशन पॉलिसी म्हणत, जावं बाकीच्यो स्किमी, अश्यो साबार येवजण्यो ह्या कारणां खातीर एक समाज, सगळो समाजांतलो प्रत्येक घटक एक लेवलार येवचो म्हणून सरकाराच्यो साबार स्किमी समाज कल्याण खातें राबयता. ह्यो स्किमी गोंय सरकार केंद्र सरकाराचे मदतीन खुबश्यो स्किमी राबयता. जाणट्यां खातीर सरकार सदांच वावुरता. ज्येष्ठ नागरिकांक आर्थीक तशेंच मानसीक दृश्ट्या सक्षम करपा खातीर गोंय सरकार वेगवेगळ्यो येवजण्यो राबयता. कांय योजना आमी म्हणटात की DSS म्हणजे जे जाणटे लोक आसात, जांकां 60 वर्सां पुराय जाल्ले आसात, तांकां तांच्या खात्याचेर प्रत्येक म्हयन्याक 2000 रुपया आमी सरकार म्हणून घालतात. त्याच बरोबर आमच्यो विधवा भगिनी आसात, तांकां तांचे खातीर एक म्हणजे ज्यो विधवा भगिनी 60 वर्सांच्या सकयल आसात तांकां 2500 आनी आमी आतां प्रपोज केल्लें आसा की विधवा भगिनीक सगळ्यांकच 60 वर्साच्या वयर आसूं सकयल आसूं तांकां 2500 रुपया
मानधन दिवपाचें. तशेंच तांचें जर भुरगें 18 वर्साच्या सकयल आसा जर जायत जाल्यार तांकां परत एक फावटी 1,500. आतां आमी तें प्रपोज केल्लें आसा 21 वर्सांच्या सकयल, म्हणजे जो पर्यंत नोकरेक लागना 21 वर्सांची एक एज धरलेली आसा. आमी प्रपोज केल्लें आसा, ताकाय मान्यता आमकां मेळपाक शकता. गोंय सरकार सिनियर सिटिजन्सा खातीर कितें करता? सिनियर सिटिजन्स जर आमी पळयलें की 2011चे जर आमी सेन्ससाचो रिपोर्ट जर काडलो जाल्यार गोंयचें सिनियर सिटिजन्स पॉप्युलेशन हें 11 ते 12% आशिल्लें. पण आतां कालांतरान कितें जालां, आतां हालीं खुबशे बदल जाल्यात. नाव यू सी दॅट गोवा इज अ फेमस ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेटल ओवर हियर. आनी दुसरी गजाल म्हणजे गोंयान जे पळय तरूण आसात ते आपले करियरा खातीर गोंयच न्हय तर देश सोडूनय वतात. तिसरी प्रामुख्यान गजाल आसा म्हणजे गोंयान एक रोबस्ट हेल्थ सिस्टम आसा. वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ इट. एंड बिकॉज ऑफ दॅट लायफ एक्सपेक्टन्सी जी पळय आसा पळय न्ही ती वाडल्या. आनी ती वाडल्या कारणान आमी अशें एक अंदाज आसा की बाय इयर 2050 जो पळय भारत आज एक तरूण देश म्हणून वता, त्याच भारतान आनी त्याच गोंयान जवळ जवळ आमचें सिनियर सिटिजन्साची पॉप्युलेशन 18 ते 20% जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना एक प्रश्न येता की हांची काळजी घेवपा खातीर सरकारान कितें करचें? तर आमी गोंय सरकार, आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सर आनी आमचे माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांचे लिडरशिपीचे आदारान, हांचे लिडरशिपीच्या अंडर खुबश्यो इनिशिएटीव घेतल्यात. एक म्हणजे दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीम जी पळय आसा ती अपार्ट फ्रॉम विडोज जावं सिंगल वुमन जावं पर्सन्स वीथ डिजेबिलिटीज म्हणजे दिव्यांगा खातीर मंथली पेन्शन दिता एक सोशल सिक्युरिटी खातीर. तशेंच सिनियर सिटिजन्सांकूय 2,000 पर्यंत पर मंथ पेन्शन दिता. हें पेन्शन तांकां इतलें आदाराक पडटा कारण सिनियर सिटिजन जालो की खुबश्या वेळा तांकां खुबश्या दुयेंसांनी ग्रासलेले आसता. तेन्ना वखदां खातीर म्हणत जावं तांच्या उदरनिर्वाहा खातीर हो जो पळय सरकारांनी आर्थीक मदत दिल्ली वता ती गरजेक पडटा. सद्याक आमच्या हातून 83,016 सिनियर सिटिजन्स दयानंद सोशल सिक्युरिटीचो लाव घेतात. गोंय सरकारान ज्येष्ठ नागरिकां खातीर सुरू केल्ल्या जायत्या उपक्रमां मदीं उम्मीद केंद्र हें आशेचें किरण थारलां. उम्मीद केंद्र म्हळ्यार जाणट्यां खातीरचें डे केअर सेंटर. आमी पळयलां की मनीस जेन्ना जाणटो जाता तेन्ना ताका ताजें सर्कल आसा तें ताजे सोसायटीचो जो पळय वावर आसा सोसायटींतलो तो कमी जायत वता. एंड देन ही गेट्स इन टू आयसोलेशन वीच इज अ व्हेरी सॅड स्टेट. कारण आयसोलेशनान आमी एक स्टडी म्हणटा की जितले लोक ऑबेसिटीन जावं स्मोकिंगान जे पळय मरतात पळय न्ही ताजे परस चड लोक प्री मॅच्युअर डेथ बिकॉज ऑफ आयसोलेशन. आतां ह्या आयसोलेशनांतल्यान तांकां कशें भायर काडचें म्हणून एक आमची गोंय सरकाराची सुंदर स्कीम आसा उमेद म्हणून. तातूंत जे पळय उमेद सेंटर करपा खातीर आमी NGOs जावं लोकल पंचायत म्हणत जावं म्युनिसिपालिटीज तांकां आमी एक इन्स्टॉलेशन ग्रँट म्हणून 30,000 पर्यंत दितात आनी मागीर ऑपरेटींग कॉस्ट तांचो 2,30,000 पर्यंत दितात. जातून आमी एक तांकां एटेंडंट आसता, तांची च्या पाण्याची सोय केल्ली वता. इट इज अ डे केअर सेंटर. सो च्या पाण्याची सोय केल्ली वता, तांकां जाय ते न्यूजपेपर्स मेळटात, तांकां टेलिफोन फॅसिलिटीज आसता, तांकां थंय खेळपाच्यो सुविधा आसतात. आनी जणे करून हे ते सिनियर सिटिजन्स थंय येवचे आनी एकमेका कडेन तांची फ्रेंडशीप वाडोवची, आदान प्रदान करचें, तातूंतल्यान ते एक्टीव उरता. पूण ते नवी गोश्टी दुसऱ्या कडच्यान शिकता खबरी मारतना. जो नवी टॅक्नॉलॉजीचो यूज कसो करप, मोबायलाचो यूज कसो करप, इंटरनेट म्हणजे कितें, तातूंतल्यान स्वताक बिजी कशें दवरप, ऑर फॉर दॅट मॅटर इवन दे कॅन एक्सप्लोर देअर पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर द रिटायरमेंट. आनी खुबश्या वेळा अशें जाता की आमी पळयता सिनियर सिटिजन्स म्हणजे तांकां दे आर प्रोन टू, तांचे कडेन पयशे आसता जावं रिटायरमेंट जातकीर फंड आसतलो अशें म्हणून, सो दे आर प्रोन फॉर फ्रॉड्स, ऑनलायन फ्रॉड्स. सो आमी ह्या उमेद सेंटरान भुरग्यांक धाडटात आनी भुरग्यांक तांकां ते डिजिटल लिटरसी प्रदान करता ह्या सिनियर सिटिजन्सांक. सो एक अत्यंत इम्पॉर्टंट असो एक उपक्रम
हांचो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो. तिसरें म्हणजे आमी दखल घेतात. आतां हालींच जाला तशें 1 ऑक्टोबर 2024 सिनियर इंटरनॅशनल डे फॉर सिनियर सिटीजन्स. आमी हे सिनियर सिटीजन्साचे गोंयभर जे पळय आसात तांचे कार्य कितें आसता त्या कार्याची दखल घेवन त्या सिनियर सिटीजन्सांचो आमी सत्कार केल्लो वता. तांकां मानधनय आमी फायनान्शियली मानधन दितात आनी शाल आनी नाल्ल दिवन आनी आमी तांचो सत्कार करतात जाणे करून दुसऱ्याकय प्रोत्साहन मेळचें अशें कार्य करपाचें. हांगा जाणट्यांक सामाजीक संपर्कात रावपाक, उलोवपाक आनी मन मेकळें करपाक सुरक्षीत सुवात मेळटा. 1 मे 2015च्यान हांगासर CM सरान आमच्या हे प्रताप नगरान उमेद सेंटर ओपन केला. तेतून हांव इन्चार्ज म्हणून हांगासर आसा. म्हाजे 30 मेंबर आसले 30 आनी हांगासर तांकां सकाळचो नाश्ता आनी हे दिवपाचें, पेपर वाचन, TV पळोवप, कॅरम खेळप, हे तांकां विरंगुळा कसो तांकां आसा. इतलें करताले. तेतून आमी तेंचे हांगासर बर्थडे सेलिब्रेट करतालीं. प्रत्येक मेंबराचो आमी बर्थडे सेलिब्रेट केला. बरो हांगासर केक कापून आमचो पंच आमकां हें करतालो. बर्थडे सेलिब्रेट करून तांकां म्हणजे घरा कडेन तेंचे कोणी करूंक ना, पूण हांगा तेंचे आमी बर्थडे केले. पण 1 वर्स आमी तेंचे सगळ्यांचे केले. तेतूनय म्हाजे 8 मेंबर अशे आहा की म्हाका तेंचो उगडास येता की 8 मेंबर म्हणजे 8-10 मेंबर तरी एक्सपायर्ड जाले, म्हणजे सिनियर सिटीजन वय जावन. तेतून म्हाका हांगासर येवन इतलें बरें दिसता की हेंच्या वांगडा उलोवन जाणट्या वांगडा तेंच्यांनी आपल्या बद्दल म्हणजे आपल्या मनांतले म्हाजे कडेन व्यक्त केले की ती रिलॅक्स जावप, म्हाजें तेंचे कडेन करून हांवूय रिलॅक्स जातलें. इतलें बरें दिसतालें की ही एक दीस हांगासर येयना म्हणजे केन्ना येतात हेंची वाट पळयत हांव. म्हणजे एकदां म्हाका अशें बसचें पडटा येयनात बेगिना जाल्यार. हांव आफ्टरनून सुद्दां 12 उपरांत सुद्दां हांगा बसता हांव 12 ते 3 पर्यंत. आनी कोण येता काय थोडी म्हाज्या वांगडा येवन 2 जाणां बसता गजालीक बरें दिसता. हांव उमेद सेंटरान हेल्पर म्हणून काम करता. जाणट्यांक खावपाक च्या पाणी सगळें दिता. तशेंच म्हाका एक दीस सुटी आसल्यार म्हाजे कडेन घरा कडेन वाज येता म्हाका ती जाय म्हणल्यार ती गजाली सांगता, हें करता तें करता अशें. म्हाजो मिस्टर गेल्यार न्हय हांव घरा कडेनूच आशिल्लें. संजयान म्हाका हांगासर कामाक लायलें तेन्ना हांव हेंच्या बरोबर सारकें फ्री जालें. टेंशन जातालें. एक चेडूं आहा म्हाका. मागीर ते 2000 येताले न्हय तेन्ना मागीर म्हाजें अशें पोटान हांगाय हेल्प जालो थंय हेल्प जालो अशें करून म्हाजें लायफ आतां बरें करून वयता सारकें. आनी आतां कसलीच म्हाका चिंता अशी ना. हेंचे बरोबर हें करून सारकें फ्रेश जाता. घरातले हेर वांगडी कामाक लागून वा वेवसायाक लागून दिसभर घरांतल्यान भायर असतात. अशा वेळार घरांत एकटोच आसतना जाणटे आपले भलायकेचो हुस्को करतात. अशे स्थितीत ह्या उमेद केंद्राचो जाणट्यांक जाय तो आदार मेळटा. उमेद सेंटर सुरू केल्यार आयज जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं आनी आमकां हें उमेद सेंटर आमचे आमदार आनी गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी यांच्यानी आमकां सुरू करून दिला. आनी आज उमेद सेंटर आमचें तें बऱ्या पद्दती प्रमाणे चलता. आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा अंडर जे आमी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना घेता ते 2000 रुपया आमकां सतत चालू आसा. आनी उमेद सेंटर ओपन करून दिल्या नंतर कितें जालां आमकां जे घरा कडेन जे टेन्शन जातालें कसले विचार घेवन बसताले जे आमी घरा कडेन काय सांगूंक शकनासलेले सुनेक आसो पुताक आसो ते आमी उमेद सेंटरान एकामेकाक सांगता. ते सांगल्या नंतर आमचें टेन्शन खूब हलकें जाता. म्हणजे जे आमचे कोण समजून घेयना जाणट्यांचे जे आयकून घेयना ते उमेद सेंटर आमी सगळीं जाणटी आसल्या कारणान एकामेकाचें समजून घेता आयकून घेता. आनी आमचें जें टेन्शन आसता प्रेशर आसता डायबिटीज आसता हें तेज्या मुळे खुबशें आमकां सहानुभुती मेळटा. आनी म्हयन्याकसून एक फावट आमकां हांगा डॉक्टर येता. डॉक्टर आमची हेजी तपासणी करता, रक्तदाब तपासणी करता, प्रेशर, ताप आसो खोकला आसो हे सगळे आमची तपासणी म्हयन्यानसून एक फावट आमची कंटिन्यू जाता आनी डॉक्टर आमचे करून वयता. आनी आतां जे उमेद सेंटरान आमचे जे काम करणारे कामगार आसा पळय अशें आसता घरान जेन्ना बरो संवसार चलता बरे लोक घरान आसता तेन्ना घरूय बरें चलता. तशी ती आमची दोनूय आसा. एक आमची ही आसा अनिता मळीक आनी दुसरी कल्पिता बिचोलकर. ही दोनूय बऱ्या पद्दतीन काम करता आनी
आमकां समजून घेता. म्हणजे जाणट्यांची आमची सेवा कशी करपाक जाय ती तांकां सांगपाची गरज ना, तांकां अनुभव आसा. आनी अशा पद्दती प्रमाणे आमचें हें उमेद सेंटर चलता. हांगासर येयल्यार म्हाका 7 वर्सां जालीं उमेद सेंटरान. 7 वर्सां पासून हांगासर येता. पयलीं मातशें घरान बसल्या नंतर टेंशन जातालें कसलें अशें. आतां उमेद सेंटरान येयल्यार हें जायना. म्हणजे बरें दिसता. सगळ्यांक बरें उलयलीं, सगळ्यां परस हें केली आनी आतां बरें येतात हांव सकाळचें पळय आनी वयता. म्हणजे बरें दिसता. गव्हर्मेंटाचें म्हणटात लोक आपल्याक पावना, म्हाका मेळना, हें मेळना. पूण गव्हर्मेंटान भरपूर लोकांक हें केलां, जाणट्यांक कितें ना कितें तरी दितात तो. सोशल वेलफेअरचे DSS दयानंद सामाजीक सुरक्षाचे म्हाका हें आसा स्कीम चालू आसा ते येता पयशे. आनी हे उमेद केंद्र आतां 10 वर्सां जालीं हांगासर सुरू केला गव्हर्मेंटान. पण आमकां खूब फायदो जाता हेचो. आमी पेपर वाचता, TV पळयता. 4 जाणटी हांगासर बसल्या नंतर सगळे एकामेकाचे अशें हें करता आमी. म्हणजे घरान बसून जायना तितले लोकां कडेन उलोवन आमचो टायमपास जाता. हांगासर येयल्यार 10 वर्सां जालीं आनी एक दीस आमकां जर हांगासर येना उमेद सेंटर जाल्यार आमकां वाज येता घरा कडेन वाज येता म्हणून आमी हांगा येवन बसता. मागीर हिंची केन्ना सुटी पळय आसा तेन्ना तरी आमी येवन बसता हांगासर. आमचो टायम वचना घरा कडेन आसलें म्हणटकीर हें टेंशन जाता, तें टेंशन जाता. हांगा येतकीर मातशें टेंशन फाटीं पडटा. आपूण उमेद सेंटरान येता 10 वर्सां जालीं. टायम मातसो पांयां जाता हांगा येवन आमचो इस्कीम घेवन. आनी त्या खातीर येता आमी हांगासर एकामेकाक हें करता. आतां हांगा येवन बसता उमेद सेंटरान. थंय बसता मातशें. केन्ना खंय गेलें काय मागीर 8 दीस नासतात हांव. भयणीगेर आनी कोणागेर वयता तशें. कोणी आपयता मागीर व्हरोंक बीन येता. मागीर तेंच्या वांगडा तेंचे वयता. मागीर 8 दीस हांव उमेद सेंटरान ना. ती मागीर बोवाळ घालता म्हाका. खंय गे तूं करता. ना ह्या हप्त्यात नगरा जाणट्याचे आमचे सगळे कार्ड घेतलेले आहा आमकां सगळ्यांनी. आतां 1 वर्स जालें हांव येता. तेन्ना म्हटलें ह्या वर्साक म्हटलें कोणा कडसून हांसोवन खेळोन भुरग्यां कडसून हांसोवन खेळोन गेला. तशेंच म्हटलें ह्या म्हणटा जाणट्या कडसून हांसोवन खेळोन आमी रावून आनी ज्या अर्थ आमचो फुडार आहा पळय तो आमी हितूनसून घालोवपाचो. तेन्ना कोणाच कडसून वायट करून घेवपाक आमकां हें ना. तेन्ना जितकें बरें करता तितकें आमी खबर घातलें. आनी ह्या आमकां दिला पळय ते भाग्याचे दिल्ले आहात. कशाक लागून आमी आतां हितूनसून सर्व करता. खंय जर कितें हें आसली जाल्यार आमची हें वयता आनी हितून आसता आनी तितून आमचो विचार चल्लेलो आहा. तेन्ना हें भाग्य केल्लें आहा म्हणजे सरकारान. तेन्ना हें आमकां आसा तर आमकां म्हणलें हें भाग्य आमकां दिवचें आनी हेज्या फुडें सुद्दां आमकां लाभ दिवचो आनी बरें करचें सरकारान. इतकेंच मागता हांव देवा कडेन. सरकाराचे हय ते येता म्हाका म्हयन्याचे 2 वयर येना तेंय बी सांगता. सरकारी हांव ती हॉस्पिटलाची वखदां हाडटा ती म्हाका फुकट थोडी मेळटा आनी 2000 बदल म्हणजे आमी अशें आपले एकामेकाचे कितें गजाली जाली सांगता. हांव पेपर मातसो वाचता. थोड्यांक येना न्ही वाचूं. पेपर वाचता, सायन मारता आनी कितें आमकां च्या पाणी थंय गावता ती घेतात. जिविताच्या ह्या पिरायेंत लेगीत हे ज्येष्ठ नागरीक समाजा खातीर तशेंच स्वताक व्यस्त दवरपा खातीर वावुरतात. तांची उर्बा वाडोवंक गोंय सरकार सामाजीक कल्याण खात्या वरवीं तांचो भोवमान करता. हांवें समाज कल्याण खात्यांत सावथ गोवा सिनियर सिटीजन कमिटीचेर काम केल्लें आसा. समाज कल्याण खातें हांच्यो खुबश्यो येवजण्यो आसा ज्यो तळागाळांतल्या लोकां पर्यंत ते पावयतात आनी त्यो सक्सेसफूल करून दाखयता. त्या खातीर मंत्री, डायरेक्टर, तांचे सेक्रेटरी आनी सगळो तांचो स्टाफ हाजें हांव अभिनंदन करतां. समाज कल्याण खात्याक धन्यवाद म्हणटा की आमचे तांणी याद केली आनी आमचो आज सत्कार करून हाडलो. आज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान म्हजो सत्कार केलो म्हणून म्हाका खूब आनंद जालो. वेलफेअर डिपार्टमेंटान जी कामां हातान घेतल्यात ती तांणी अशीच फुडें व्हरची आनी मडगांवांत आनी गोंयभर अशे ज्येश्ठ नागरिकांक खूब सहकार्य तांणी करचें अशी म्हजी मनांतल्यान इच्छा आसा. मोदी सरकार आणि गोंय सरकार जाणट्यां कडेन आपली म्हत्वाची जापसालदारकी वळखून आसा. उम्मीद केंद्रा सारकिल्ल्या उपक्रमां वरवीं सरकार फकत जतनाय न्हय जाल्यार सामाजीक आनी आपलेपणाची भावना वाडोवंक लागल्यात. लोकां कडेन विनवणी आसा
पयशाच्या अभावी कोणाचें शिक्षण उरपाक जायना, पयशाचा अभावी कोणाचो इलाज उरपाक शकना, पयशाच्या अभावी म्हाका लागपी ज्यो इन्स्ट्रुमेंट्स आसतले, डिवायसीस आसतले आनी म्हजें जीवन म्हाका मेन स्ट्रिमान हाडपा खातीर उरपाक जायना, आनीक ज्यो विधवा महिला आसात तांकां आदार ना अशी जाणे करून ते आपल्या भुरग्यांची कुयदाद घेवपाक शकना, तांचें शिक्षण करपाक शकना आनी कोणीच चिंता करपाची गरज ना. गोंय राज्याचे माननीय आदरणीय तरुण तडफदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सदांच म्हणटात आमचें सरकार हें ग्रामोदय तत्वाचेर चलता, आमचें सरकार हें अंत्योदय तत्वाचेर चलता, आमचें सरकार सर्वोदय तत्वाचेर चलता. खऱ्या अर्थान हे तिनी जर गोश्टी आमी सार्थक करतले जर जायत, समाज कल्याण खातें हें अत्यंत म्हत्वाचें खातें, सगळ्या लोकांक पावपाचें खातें. हांव मागतां सगळ्या गोंयच्या जनते कडेन तुमचो आशिर्वाद ह्या सरकाराचेर आसचो आनीक आमच्या सरकारांतल्यो म्हत्वाच्यो अश्यो ज्यो योजना आसात ते तुमी लाभ घेवचो. देव बरें करूं. जय हिंद. आमी सगळे मेळून आमच्या जाणट्यांक आदार आनी तांची कुयदाद घेवपाक शकतात. तांचे अणभव आमच्यांनी मोगान सांबाळून दवरूं येता. ह्या म्हत्वाच्या उपक्रमाचेर उजवाड घालपाक आमचे वांगडा आयिल्ले खातीर तुमकां दिनवास.